हेल्मेट नासतना हायवेचेर मोटारसायकल चलोवपी आमदारांक निमण्यात तालाव दिलो। मुख्यमंत्री पर्रीकारान ही जाप दिली। 9 आमदार शुक्रारा विधान भवना मेरेन मोटारसायकलीन हेल्मेट नासतना आयिल्ले। बेंजामिन सिल्वान विधानसभेत हाचेर स्पश्टीकरण दिवपाचो यत्न केलो। सभापतीन ताका वगी केलो। आमदारांचें चुकलें, पूण हे घडणुकेचो लोकां मदीं जागृताये खातीर सरकार उपेग करतलो अशें पर्रीकार म्हणटा। हेल्मेट नासतना मोटारसायकल चलोवपी आमदारांक 200 जाल्यार नंबर प्लेट नाशिल्ल्यांक 300 रुपया तालाव दिला। Apprehensions and fear in the mind of the people of Goa regarding newspaper report of last week mentioning one of the Honorable Minister and few MLAs riding two-wheelers from Panjim to Legislative Assembly without using head gears, safety gears and floating existing rules. आणि जेन्ना बाबा आवडताना आणि हांव बाबरोवन एकलो आसा जेन्ना आमी बसाबस करताले तेन्ना आमी एक विचार केलो हे एक अवेरनेस आमी कित्याक करचें न्ही तेन्ना ताणें आमकां तेंको दिलो आनीक जायतेच मेंबर 9 मेंबर बराबर आशिल्ले। स्पीकर सर एका एक रिजन आसा एक अवेरनेस आमी केलें भितर स्पीकर सर ना हांव वचना दिसता बट तूं ना तू जस्टिफिकेशन काय येता ना ना तुम्ही रेज केलो न्ही इशू ना मातशें हांव एक्सप्लेन करता कित्याक लागून केलें तें लेट द गव्हर्नमेंट आन्सर। पहिली गजाल एक सांगता की ह्या तांच्यांनी केल्ल्या एक्सरसायजामुळे सरकाराचो फायदो जाल्लो आहा। तांकां सगळ्यांक कंपाऊंड करून ताजें कितें तें चलन तांकां इश्यू जाल्लें आसा फॉर वायलेशन। म्हाका कल्पना आसा की तांकां तकलेन येवून ना तें, पण तकलेन येवपाची आवश्यकता आसा। आमदारांनी सांबाळचें आसता। कायदो पयलो तुमी हें करूंक जाय। केदोय व्हडलो मनीस आसलो इमर्जन्सी सोडून म्हाका दिसता कायदो इमर्जन्सी प्रोविजन्स आहा काही एक्झम्पशन्स आसा ती सोडली जाल्यार कायदो तोडपाचो अधिकार कोणाकूच ना। पण म्हाका दिसता आमदाराचें हेल्मेट न घालप हाका कायदो तोडप हो विशय दिवच्या पेक्षा आमी ताका पॉझिटिव्ह हातून कन्वर्ट करूंक जाय। लोकांक दिस इज एन बेजिकली अ सिग्नल टू पीपल दे शूड वेअर हेल्मेट। इट हॅज टू बी कन्वर्टेड इन टू पॉझिटिव्ह एस्पेक्ट। नाव पुलिसमॅन कॅन से इवन MLAs cannot be have not been spared. पळोवया गोंयांतल्यो म्हत्वाच्यो घडामोडी। आयज कदंबा फुडें सरल्या by giving these buses to MPT staff is to help them and see Kadamba is there to serve the people. आमी चड खुशाल आमचे जे रिक्वेस्ट आमी ताका घातलेले हे कामदारा वतीन ताणें एक्सेप्ट केलें आनी आमकां 2 बस्यो जे स्पेशल बस्यो एक वास्कोसून आमी MPT ऑफिसांसून मडगांव वयतले आनी दुसरी पणजे वयतले। ह्यो स्पेशल बस्यो म्हणल्यार सेटल सर्विसान मातशे पयशे सुबेज आसतले। ही खरेंच कौतुक करपा सारकिल्ली गोश्ट केल्ली आसा। तांचो आयज म्हाज्या हातून सत्कार जाला। खरें म्हणचे सोनू साळगांवकाराचो सत्कार करप हांव म्हजें भाग्य समजता। आपल्या गावातील तुमच्या गावातील एक सामान्य माणूस, मी त्याला सामान्य म्हणतो, माफ करा, सामान्य माणूस असामान्य कृती करतो, त्यांनाच पात्र होतो। आज 60 क्रॉस चालले 70 74 पंच आम्ही विचारताले प्रत्येक आमच्या सिनियर सिटीजन तुझे वय कितले काय म्हणून, पण सांगताले 75 76 सांगताले। परंतु आज जर प्रत्यक्ष तांकां पळयता 76 वर्सांची दिसनात, कारण तांच्यान जी एक उमेद भरल्या म्हणजे हो सिजनूच तसो उमेद भरपाचो आणि ही उमेद तांच्या सदांच रावची आणि ताचें जीवन फुडलें येणारें जीवन खंय तरी बरें जावचें ही सगळ्याचे वटेन हांव परमेश्वरा कडेन विनंती करता की तांकां खंय तरी बरें आयुश्य आनी बरें आरोग्य दिवचें। प्रत्येक माणसाला कविमन असतं, पण प्रत्येक माणूस ते प्रत्यक्षात उतरवू शकत नाही। काही लोक काही हातावर पोचणे एवढी लोक असतात, ती लोक मनात सुचलेलं पुस्तकावर किंवा एखाद्या पानावर ती उतरवतात। जिथं भक्तीचं वलय असतं तिथं सृजनशीलता असते आणि जिथं निसर्ग असतो तिथं एक वेगळ्या तऱ्हेचा छंद आपल्याला नेहमी जाणवत राहतो आणि जिथं निसर्ग असतो, नद्यांचं झुळझुळ असतं, पक्ष्यांचं किलबिलाट असतं, तिथं त्या मातीमध्ये जन्माला येणारी प्रत्येक व्यक्ती ती कुठं ना कुठं कलाकार म्हणून जन्माला आलेली असते।
भारतांतली फुटबॉलाची कोचिंग यंत्रणा घटमूट करप आनी हेर राज्यांनी उदेते खेळगड्यांक मुखार हाडपाची मोख AIFFचे तंत्रिकी मंडळाचेर नेमिल्ले सावियो मेसायसान दवरल्या. गोंयांत फुटबॉल संघटना GFDC आनी AIFFन एकठांय बसून काम करपाक जाय अशें मेसायसाक दिसता. Just been appointed into a committee which has got some very which also consists of some very eminent people. We have Baichung Bhutia, who's going to be the chairman of the committee, as well as Henry Menezes, the CEO of Western India Football Association, as well as Parminder Singh, who was an international football player. So overall we have a good team, and we need to sit down and discuss across the table the various our development plans. First of all, I would like to improve on the coaching aspect. In our country, we have just a very small amount of coaches, licensed coaches. We need to increase that. We need to have a lot more coaches in the country. We also need to ensure that other states in Goa, in the country, have a youth program. Only Goa is one of the few states having a developed youth program, but we need to work on this type of program in other states. So these are two of my immediate objectives. Any special target set for the Goa? Well, in Goa also we need to revive some of the programs. I think maybe in Goa, the GFDC, the GFA and AIFF, if we three work together, I think we can do a lot of wonders. इतल्याने खबरां चित्र हांगाच सोंपता. पळयत रावत प्रुडंट. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.